नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्रालयान गोयच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान 2011 बावटो दाखयलो। प्लान 25,000 स्केली बदला 4,000 स्केलीन दिवचो म्हूण गोयची मागणी केंद्रान मान्य करूंक ना। झेडएमाचो वांगडी सचिव दशरथ रेडकरान प्रुडंटाक ही म्हायती दिली। ते वाटेन CZMP 2019 प्लान करपाचे काम खंय हातात घेतला। CZMP प्लॅन अप्रुवलाक धाडलेलो 2011 जो MOF गेल्लो मिनिस्ट्री कितें जालें तेजे आमकां आयज मेसेज मेळ्ळा त्या प्रमाणे प्लॅन आमचो सायन जाल्लो आसा MOF कडल्यान आनी आमचो प्लॅन आतां आयज नाल्यार फाल्यां गोंयांत पावतलो आनी मागीर तो प्लॅन आयल्या नंतर आमी तो स्कॅन करतले आनी तो आमी वेबसायटीचेर घालतले डायरेक्टर एनवायरमेंटाचेर आनी CZMAच्या वेबसायटीर घालतले। ह्या प्लॅनान 2011 कितें कितें घातलेलें कितें कितें काडलेलें भितरलें ह्या 2011 प्लॅनाचेर आमी तशेंच म्हटलां तशें पोर्ट लिमिट्स काडलेले आसात, स्ट्रक्चरां सगळीं काडलेली आसा। ओन्ली हेरिटेज सायट आनी आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्यो दाखयलेले आसा। आनी तिची हायटायड बी ती 100 ओल्ड आसली ती उरतली। हायटायड लायन आसा पयलीं पासून 2011 आसा तशीच उरतली, म्हणजे 0 to 200 NDZ आनी 200 to 500 they can go ahead with the construction subject to approval and river will be 100 meters. ओके, प्लॅन स्टेट परत स्ट्रेस करताली की 1:25,000 तो 1:4,000 आसचो म्हणून तेजेर पण कितें रिलॅक्सेशन MOF म्हणटा की 1:25,000 स्केलीनूच प्लॅन जावपाक जाय। 4,000 जाय जाल्यार स्टेटीन कॉल घेवचें स्टेटीचेर सोडला म्हणजे स्टेटीक हें दिला करपाक। सर आनी तेजे फाटोफाट 2019 प्लॅनाकू हात घालपाचे आसले ते स्टार्ट जाले। वी हॅव स्टार्टेड इन द प्रोसेस ऑफ 2019 प्लॅन। वी हॅव asked for a quote and one Kerala company has given us the quote, so we have been coordinating with them and we are asked for some clarifications. Moment we received it, we will issue the work order and accordingly go ahead in preparation of 2019 plan. तितून वेगळे कितें आसतले? तितून वेगळे फक्त आसतले की जे हे आसा आमची रिवर लायन जी आसा ती 100ची 50 मिटर जातली आनी मँग्रोव बफर्स जे आसा तो थोडोसो डिलीट जातलो। ओके, आनी एका परत हियरिंग्स बी सगळे सेम ह्या प्लॅनाक आसली तशीच सगळी आसतली? पब्लीक हियरिंग्स ऑर बी तशी पब्लीक कन्सल्टेशन कशेंच पडटलें परते लोकांक ओपन दवरून प्लॅन। मोपा आणि दाबोळे दोनूय चालू उरतले म्हूण सरकारान नागरी विमान येरादारी राज्यमंत्री VK सिंगाचे तोंडांतल्यान वदोवन घेतले। सिंग म्हणटा केंद्रीय मंत्रिमंडळात तसो निर्णय जाला। पर्यटनाक बुस्ट दिवंक मोपा जाय थंय एडिशनल ट्रॅफिक डायवर्ट जातलो। दोनूय विमानतळांचो खंय ट्रॅफिक प्लान करतले। कांसो आशिया पॅसिफिक परिशदेक तो गोंयांत आयला। दोनों एयरपोर्ट चलेगा, कोई बंद नहीं होगा। जो नया एयरपोर्ट बना है उसके लिए हम कनेक्टिविटी और देंगे। वी विल प्रोवाइड मोर कनेक्टिविटी। अगर आज की तारीख में डाबोलिम पर 20 सिटीज कनेक्टेड है और जो 20 सिटीज के साथ जो कनेक्शन होगा, जो डाबोलिम में जगह नहीं है वो जाएगा मोपा में। तो कोई डाबोलिम के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डाबोलिम भी हमको उसी तरीके से रखना है जैसा अब रखते आए, उसको भी बढ़ाना है। मोपा जो एडिशनल आपके पास ट्रैफिक आएगा वो उसके लिए है, और मोपा को अभी पैसेंजर ट्रैफिक में भी जो फिलहाल जो आएगा उसमें थोड़ी सी जो भी दिक्कतें हैं उसमें वो ठीक करने में काफी टाइम लगेगा। दोनूय विमानतळ चालू उरतले म्हणून केंद्रीय मंत्र्याच्या तोंडांतल्यान एकदाचे वदोवन घेतले। परिशदे आदी माविन गुदीन VK सिंगाक मेळिल्लो। केंद्रीय राज्यमंत्री मोपा आणि दाबोळे विशीं स्टेटमेंट करतलो म्हणून माविन आदींच सांगून मेकळो। स्टेटमेंट करूंक मंत्र्याच्या दाव्या उजव्यान माविन आणि मुख्यमंत्री। सिनर्जीज ऑफ बोथ एअरपोर्ट्स विल बी कंबायन्ड ताणें क्लियरली सांगलां आनी दोन्ही एअरपोर्ट उरतले कित्याक हो एक प्रेस्टिजियस एअरपोर्ट जावन आसा ऑफ एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया। डाबोलिम एअरपोर्ट इज अ डाबोलिम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ऑफ एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, दॅट इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट। सो दोन्ही एअरपोर्ट कंटिन्यू जातले। ताणें स्पश्टपणे सांगलां आनी ताणें सांगलां आपण आतां एक मिटींग आसा ताज हिंगा विमानतळ, ती मिटींग जातकूच आपुणूय घोशणा करतलो। आमचे माननीय मुख्यमंत्री थिंगा येतले, हांवूय आसतलो 10:30 सुमार,
आनी तेन्ना स्पश्टपणे आमी सगळे जाण मेळूनय परत आमी घोशणा करतले की कोणेच इल्लोसो डावट मतीन दवरपाची गरज ना की WM केन्ना बंद पडपाक शकता. कांसो आशिया पॅसिफीक परिशद गोंयांत चालू आसा. परिशदेंत VK सिंग आनी मुख्यमंत्र्याचे उलोवप जाले. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयाक ही परिशद म्हत्वाची. मोपाच्या उक्तावणाचो प्लान चल्ला. ह्या म्हयन्यात तारीख थारतली. ह्या म्हयन्यात ही जावप जेणे करून आमकां एरोड्रोम लायसन मेळटा. कदाचित आमच्या फुडल्या म्हयन्या पर्यंत मोपाचो DC म्हणजे इनॉग्रेशनचे डिसिजन जातले. त्या खातीर ही कॉन्फरन्स गोंयांत होस्ट करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. अंदूचो 53वो इफ्फी मोठ्या दबाज्यान मनोवंक गोंय सज्ज. 2 वर्सां कोविडा उपरांतचो हो इफ्फीचो फोकस आझादी का अमृत काल ह्या थिमीक धरून आसतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. मुख्यमंत्र्यान काल इफ्फी आयोजना विशीं अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. खात्याक टार्गेट दिवपाचें काम हे बसकेंत केलां. 20 ते 28 नोव्हेंबर गोंयांत इफ्फी. आज ESGत हांव बींग अ चेअरमॅन ऑफ द ESG आणि पुराय सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन्वॉल्व करून इफ्फीच्या प्रिपॅरेशनाची मिटींग 20 तारखेक जो 53rd इफ्फी जावपाचो आसा तेजे प्रिपॅरेशना खातीर सगळ्या डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग PWD, GSIDC, पुलीस डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जितकी लागता त्या डिपार्टमेंटाची ओवरव्यू घेतलो. सगळ्यांचो टार्गेट डेट प्रत्येकाक आपलें काम कंप्लीट करपाची टार्गेट डेट कोणाक 5 तारीख, कोणाक 10 तारीख, कोणाक अप टू 15 तारखे पर्यंत सगळ्या डिपार्टमेंटाचे ग्राउंड वर्क जे आसा हे पुराय जातले. मेन वेन्यू म्हणजे आयदर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसतलो, कला अकादमीचो मेन ऑडिटोरियम सोडून बाकीचो थिएटर आणि बाकीचे सगळे आसतले ESGचे थिएटर्स आणि सरावंडींग ऑफ फ्रॉम द ESG टू कला अकादमी हाजे सगळ्याचे प्रिपॅरेशन्स ओवरऑल कशें जातले हाजी पुराय रिव्यू घेतलो आणि सगळ्यांक टार्गेट डेट्स दिल्या. NFDC आणि हाज्या बरोबरी परत 1-2 म्हणजे 7 तारखे दीस परत रिव्यू मिटींग NFDCच्या बरोबरी जावपाची आसा. ओवरऑल डेकोरेशन्स म्हण किंवा फिल्म आणि बाकीचे जे कंटिन्युअसली मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकूर हे ओवरऑल रिव्यू घेत आसा. बाकीचे बुकिंग्स आणि गेस्ट हे ते सगळे फायनलायज जायत आसा. बाकी फायनल गेस्ट कोण येवपाचो अजून NFDC कडल्यान आमकां कळूंक ना. बट हे फावटीचो इफ्फी एक सगळ्यांच्या मदीं मोठो उत्साह आसा. कोविडाच्या उपरांत सगळ्यात म्हणजे पोरच्या इफ्फी पेक्षा अंदूच्या इफ्फीक मोठ्या उत्साहात जातली सेलिब्रेशन खूब मोठ्या प्रमाणात जातले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आणि हे फावटी आमी जशें म्हणटा की आझादी का अमृत काल ह्या हातूंतलो इफ्फी इट इज परत एकदां म्हणजे फोकस त्या थिमाक धरून जातलो. डेफिनेटली कोंकणी डिविजन हे इफ्फी खातीर खासा डिविजनूय ह्या फावटीच्या इफ्फीत आसतलें. ड्रोन टेक्नॉलॉजी भारतीयांचे जीवनशैलींत हळूहळू रुजता. व्हिडिओ शूट, शेतकी काय बाकीचे कामांक वापराक येवपी ड्रोन टेक्नॉलॉजी भारतांत आतां हात पाय विस्तारपाचे तयारी. बंगळूर आनी मुंबय एअरपोर्टा वयल्यान लागसारच्या शहरांनी वचपाक ड्रोन टॅक्सी सुरू करपाची नागरी विमान मंत्रालयान तयारी केल्या. एव्हिएशन सचिव प्रुडंटा कडेन उलयलो. Drone taxis, they are called basically eVTOLs, electric vertical takeoff landing devices. That technology is maturing globally, and it's a matter of, I would say, 4 or 5 years where this technology will actually come into deployment globally as well as we hope in India. So it's possible that there will be eVTOLs getting launched from airports which are far away from the city to the city, and we're looking at trying this out in Bangalore and in Bombay to start with. So how as of now, important it is? How can this change the traffic mode? I think this will be a new urban mobility device, and this is a technology which is evolving globally. In some places in Europe, trials have happened. There are heliports which are being created for this purpose, and we are also very keen to be abreast with international technological developments so that this kind of launches happen in India also. So this kind of traffic does need low altitude traffic does need a new air controller or separate technology or separate infrastructure? Yes, there will have to be a unified air traffic management system, and these are very initial days. Nowhere in the world has this been done. We are trying to emerge as a leader globally in this space,
and we are working on preparing this unified air traffic management guidelines. So India will be the first country to start these. No, we are keen to be at level with the world. So globally things are happening, and IIT Madras is working on a product to develop such a air drone taxi. गोंयचो लोक खूब सोशीक, ते खातीर भ्रष्टाचारा आड कागाळ करूंक कोणूच फुडें येना. फाटल्या 5 वर्सांत भ्रष्टाचारा आड एकूय कागाळ येवंक ना म्हूण CBIचो SP आशेश कुमार बांबोळे व्हिजिलन्स अवेअरनेस सप्तकाचे कार्यावळींत उलयलो. एखादो केंद्रीय सरकारी अधिकारी लाच मागता आसत जाल्यार CBI कळयात म्हूण उलो. See, for the last 5 years, we have not received a single complaint about bribery. We have not received a single complaint about disproportionate assets. That means there is no corruption in Goa. The people are quite satisfied. They say Ram Rajya. For last 5 years, not a single trap, not a single complaint that they are asking, they are demanding bribe from me. What does that mean? See, because the public tolerance towards corruption is very great here. People are not aggrieved. That means the central government departments are not corrupt here. Officers are not corrupt. That's why there is no complaint. म्हादय अभयारण्याकडच्यान 250 मिटरांचेर कर्नाटकान सॉयल टेस्टिंग सुरू केला. थंयच्यान सकयल 12 जण वजराचे उदकाचेर परिणाम जातलो म्हूण म्हादयचो व्हिसल ब्लोवर राजेंद्र केरकाराची शिटकावणी. कर्नाटकान म्हादयचे उदक व्हरूंक हो प्रकार आरंभला ताचेर गोंय सरकारान पर्यावरण मंत्रालय, जल आयोग आनी केंद्राक खंय चीट बरोवची. कळसा भांडुरा प्रकल्पा अंतर्गत कर्नाटकान जे मृदा परीक्षणाचे काम आसा ते नेटान सुरू केल्ले आसा आनी त्याच्या खातीर खड्डे मारून ह्या जमनीची क्षमता जी आसा ती कालवे आनी धरण उबारपा खातीर शक्य आसा काय ना हे पळोवपा खातीर तेंचे हे परीक्षण सुरू आसा. आयज आमी कणकुंबी हांगासर जेन्ना येयले तेन्ना राखीव जंगल क्षेत्रांत तेंच्यांनी कांय झाडां जी आसा, कांय झोपां आसा ती मारून हे मृदा परीक्षणाचे काम जे आसा ते नेटान सुरू केल्ले आसा. गोंय सरकारान ह्या संदर्भात आपूण रितसर तक्रार जी आसा ती केंद्रीय वन, पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालया कडेन करपाक जाय. कारण जेन्ना खंयच्याय राखीव जंगल क्षेत्रांत काम करचें आसता त्याच्या खातीर नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ जे आसा, राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ, तेंची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. ते न घेता अशा प्रकारचें काम जेन्ना करता ते बेकायदेशीर आसा. त्या शिवाय म्हादय अभयारण्य जे आसा ते केवळ 250 मिटराचेर हांगाच्यान आसा. 12 जाणांचो जो वजर आसा त्या वजराकूच ह्या परिसरांतलें उदक आसा ते वयता आनी 12 जाणांच्या वजराच्या परिसरांत सध्या हे मृदा परीक्षणाचें काम चालू आसा. गोंय सरकारान ह्या संदर्भात दखल घेवन केंद्रीय वन, हवामान बदल मंत्रालय जे आसा त्याच परी केंद्रीय जल आयोग आसा आनी केंद्र सरकार आसा तांकां रितसर पत्रां बरोवप गरजेचें आसा. बार्देशांत कळंगुटे, कांदोळे, काजूचे दुकानांचेर FDAच्यो धाडी, FSSAI दाखल्याची शिटकावणी दिल्ली. ट्रेडर कानामनार घेनात, उणे दर्जाचे काजू विकतात म्हूण कारवाय. तंबाखू उत्पादनां बेकायदेशीर विकतल्यांचेरूय एक्शन. FDA रेडीत 8,60,000चे 748 किलो काजू जप्त केल्यात. जाल्यार 84,000 वयर मोलाची तंबाखू उत्पादनां जप्त. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट धरून कसलेच धंदे बेकायदेशीर करूंक मेळचे ना. सरकारान 5 ते 50 हजारांची फायन वा ती भरिना जाल्यार भितर वडोवंक कायदो खर केला. पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. डिसेंबर मेरेन पर्यटन खाते पब्लीक व्हिजिलन्स ॲप सुरू करतले. भिकारी, टुरिस्टांक उपद्रव करपी फेरीवाले, उक्त्यार रांदपाक दर्यादेगार उदकान गाडयो चलोवंक बंदी. Today I can say that we have promulgated an order. The director of the department, the director of tourism, Bab Nikhil Desai, as a quasi-judicial authority, has promulgated an order which is banning every illegal activity under tourism.
पब्लीक एक्टाचो जो आमचो ऑलरेडी जो आमचो एक्ट आसा गोवा टुरिजम प्लेसीस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट 2001 जो एक्ट आमचो आसा थंयच्यान आमी वी हॅव मूव्ड अहेड एंड एवरी न्यूसन्स वीच हॅज बीन देर वीच इज डॅमेजिंग अस एज टुरिजम ऑर डॅमेजिंग द एक्सपिरियन्सीस ऑफ अ टुरिस्ट ते करपा खातीर ऑर्डर प्रोमोलगेट केल्ली आसा. ह्या ऑर्डरीच्या मागीर जितले इलिगल एक्टिविटीज जातले ताका हुएवर इज वॉन्टिंग टू हुएर फायंडींग द बॅकडोर एंट्री आतां आमी हो सेक्शनूच चेंज केला. ताज्या खातीर आयदर ताका फायन पडटली 5,000 रुपया ते 50,000 रुपया वॉट इज देर इन द टर्म्स ऑफ द एक्ट. At the same time, he can be penalized to be acted under section 188 of the IPC. Basic power national is only ending up in fines. जाल्यार ती फायन नासतना तो समज फायन भरूंक पावना, he can be arrested. We are getting a lot of complaints. In the past, I don't know what is to happen, but every complaint of a tourist, every complaint of a passenger, or every complaint of a person who is in water sports activities, who is legally doing it, जो घाम गळयता आनी करता, तांचे सगळ्यांची कळ जी कळटा ताजेर वी नीड टू गिव अ व्हेरी क्लियर मेसेज. येता त्या दिसांनी वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ ॲप वीच वील हॅव अ कॉल सेंटर वीच वील बी एबल टू रिड्रेसल ग्रीवेन्सीस. ह्या 2 महिन्या भितर ते ॲपूय येतलें बाय डिसेंबरा पयलीं दॅट ॲप वील बी लॉन्च्ड which will allow you as a facilitation for every tourist who will come will be able to use the services. It will have a call center which will be able to address all grievances and also issues. तांकां कितेंय जाय जाल्यार हेल्प करतले. पेडण्या उगवेच्या नॅशनल हायवे आणि सर्व्हिस रोडा विशीं लोकांचे दुबाव पयस करूंक उपजिल्लोधिकाऱ्याचे हजरेत प्रेझेंटेशन जालें. सर्व्हिस रोडाक लोकांनी जमीन दिवची म्हूण आमदार आर्लेकार मागता. कार्यकारी अभियंतो रस्त्याच्या प्लाना विशीं लोकां कडेन उलयलो. उपजिल्लोधिकारी जमीन आणि झाडांची भरपाई विशीं उलयलो. सक्सेशन आसता, इन्व्हेंटरी आसता, कितें तरी येवपाक जाय म्हणून तुका कंटिन्यू जाता. आतां नांव आज्याच्या नांवार आसा जाल्यार तूं तुजो नातू म्हणून कितें तरी डॉक्युमेंट तुवें तयार करता. सक्सेशन जाय न्ही, सक्सेशन जाय, इन्व्हेंटरी जाय, हे पेपर घेवन तुजें नांव लावन घेवता आज्याच्या नांवार. तेन्ना तुवें ते दिसतलें न्ही ह्या जमनीचो मालक. आतां तुमी तिसऱ्या जनरेशनाक 4th जनरेशनाक कांयच करिना कसो करतलो सगळें. जे पळय इतले फास्ट जाता पळय तितले पयशे हांव गोवोरमेंटा कडेन सीएमाक सांगून तुमचे पयशे तुमकां पावोवंक जाय. ताका लागून ही इनिशिएटीव हांव पंचायतीक दिता, तुमच्यांनी ती घेवची आनी जाता तितले बेगीन तुमी तुमची 114 फॉर्म आनी जे पळय तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट्स आसा ते तुमी एटेच करचे आनी दिवचे पंचायतीक. आनी जाता तितले बेगीन तुमचे कितें आहा पळय पयशे ते दिवंक लायता हांव गोवोरमेंटाक. आनी ही गोश्ट जाता पळय ती आतां आमकां लायफ लाँग उरतली, आतांचीच गोश्ट न्हय. ताका लागून जेन्ना आमकां सर्वीस रोड धाकटो जाता तो व्हडलो करपाक थोडो आमकां प्रॉपर्टी जाय पडटली, ती तुमी अवेलेबल करून दिवची. इतलीच म्हाजी तुमच्या कडेन मागणी आहा. भारत T20 वर्ल्ड कप सेमीचे हुमऱ्यार पावसान आडखळ हाडिल्ले मॅचीत बांगलादेशाचेर डकवर्थ लुईस नेमान 5 रनांनी जैत. भारतान पयली बॅटिंग करून कोहली आणि राहुलाचे हाफ सेंच्युरीचे नेटार 185 रनांचे टार्गेट दवरिल्ले. बांगलादेशान दासाचे तुफानी बॅटिंगेचे नेटार जिखपाची परिस्थिती हाडिल्ली. पावसान मॅच टर्न. अर्शदीप हार्दिक पांड्या जैताचे शिल्पकार. FC गोवाची अंदूचे ISLांत घरची पयली मॅच जमशेदपूर FC आड आज फातोड्ड्या स्टेडियमार जाता. FC गोवा तिसऱ्या राउंडात मॅच हारल्यात. ही मॅच जिखून कमबॅक करपा खातीर FC गोवा इत्सूक आसतले. कोच कार्लोस पेन्या म्हणटा जमशेदपूर खूब टफ टीम, तरी आमी कमी ना. सगळ्यो गजाली जाग्यार पडल्यार आमी कोणाकूय हारोवंक शकता. फॅन्सांचो तेंको महत्वाचो. Yeah, they have changed the coach, they have lost some players, but they maintain the core of the team. And I think Jemshedpur is a very competitive team. They have experienced players, they are very strong, they have good set pieces actions, you know, and the last season they won the Shield, no? So for me that is the most important. It's the most difficult to win the Shield after 20 games, and we respect them a lot, but we knew that we, in our best version, we can beat anyone. But our objective, as I said 2 days ago, I think, is to make our stadium a fortress and
to make feel the opponents that it's tough to play in Goa and it's going to be difficult for them. So I think the support of our fans is very important, and I really feel that together we are stronger. Well, I'm expecting a well-organised team. I'm expecting a good team. We were fortunate enough to play Goa in pre-season, so both clubs have a good relationship on and off the pitch. So I expect it to be difficult. They've got some good players, but so have we. Our last game was a draw, so hopefully both teams will be thinking they can go one better. So we're very much looking forward to it. It's nice to be back in Goa again, and we really look forward to the game. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.